देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. ह्या दिसांनी आमी पळयत जाल्यार आमकां पवित्र पुस्तकाच्या वाचपांत जेजूक जायते प्रश्न केलोले आमकां मेळटात. कालच्या दिसा आमी आयकले हेरोदीचे मनीस जेजूक प्रश्न करताले आनी आयच्या दिसा सादुकी मनीस जेजूक पुनर्जीवनपणा वयर प्रश्न घालतात, कारण ते मनीस पुनर्जीवनपणाचेर विस्वास दवरिनासले. जेजू तांकां पुरतो जबाब दिवन सांगता, देव मेलोल्यांचो देव न्हय, बगोर आमचो देव, जिवी आसतल्यांचो देव. आनी हें आमकां मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा. तर म्हजे कांय प्रश्न आसात. आमी आमच्या मरणा उपरांत वो पुनर्जीवनपणाचें चिंत्ताव काय? आमी आमच्या जिवितांत हें चिंतून जियोंक फावना. आमी आमचें जिवीत बरे भाशेन जियोंक गरज आनी आमकां जें कार्य दिल्लें आसा तें करूंक फावो. आमकां आमच्या मरणा उपरांत जें कितें निर्मिल्लें आसा तें देव आमकां फावो करतलो. प्रार्थुया. मोगाला बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर बरवाशान आनी कुशाल राव.